Munnyo. Chapter 24. नोश्ट्या मनशाची कुनातकाय करिनाका, तांचो सांगातूय आशेनाका. कित्याक ते आपल्या मनांत हिंसा येवजितात आनी वोंटांनी नाद बुद्यो उलयतात. बुदवंतकायेन घर बांदूं येता, समजीकायेन तें घट जाता. जानवायेन आनी सगळे तरेचे गिरेस्तकायेन तें भरूं येता. बोलावून जानवाय आनी शक्तीवोन गिन्यान श्रेश्ठ. बरे हिकमतीन झूज मांडचें आनी झुजाचो येस जायत्या बूद दिनाऱ्यांचेर थाल्लोलो आसता. पिश्याक जानवाय मुनगे भितर उपूंक जायना तसलो किल्लो. शाराच्या दारवंट्याशी तो आपलें तोंड उगडचो ना. वायट करूंक येवजितोल्याक नादबुदींचो ध्वनी म्हणटले. नादबुदी मनशाची सपनां म्हणल्यार पातकूच, ताका नादांचो ध्वनी म्हणटले. वायट दीस येतात त्या वेळार तुवें धीर सोदल्यार तुज्या बोलाचो कसलोच फायदो जावचो ना. वायट दीस येता त्या वेळार तुवें धीर सोडल्यार तुज्या बोलाचो कसलोच फायदो जावचो ना. मन्नाच्या फासाक सांपडलोल्याचो जीवराक जिवेशी मारूंक वतात ताका वाटावं येता. जर तुवें हांव नकलो आसलो म्हणलें तर उगडास दवर, तर काळजांचो थाव घेता ताका तें बरें समजुचें ना. तुज्या जिवाची राखण कोत्तल्याक हाची माहिती ना. तो जोण एकल्याक ताचे कोडण्याचें फळ दिवचो ना. मोव खा म्हज्या पुता, कित्याक तें बरें. मोवाचे पोलयेचें थेंब येता तें म्होंव चाखूंक खूब रुचीक, आनी खरेंच तुज्या आत्म्याक जाणवाय जातली. तुका बरो फुडार मेळूंक तिका सोदून काड, आनी तुजो विस्वास मोदेंच सोमचो ना. एका नोश्ट्या मनशाक प्रमाणिकाच्या घरा भोंवतणी वायट येवजूंक दिनाकाय. ताच्या घराचो इबाड करिनाकाय, कित्याक प्रमाणीत 7 पावटी पडल्यारूय उठतलो. नोश्टे आडकोलींक आदलून केन्नाच उठोना जावंक पडटले. तुजो दुस्मान खाला पडलो म्हणून शेबय घालिनाका. तो दोत्तोरेर शेवटता तेन्ना तुज्या काळजाक धादोशी जावंक दिवनाका. हें पळोवन सर्वेस्पराक तुजें वायट दिसतलें आनी ताचे वेलो आपलो राग तुजेर काडटलो. वायट मनशाचेर रागार जावं नाका, न्हय म्हणून नोश्ट्याचेर जळूं नाका. कित्याक नोश्ट्याक फुडार नासता नोश्ट्यांचो दिवो पाळवतलो. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराक आनी राजाक भिये. पातक्यांच्या वांगडा मिसळ जावं नाकाय, कित्याक अकस्मात तांचेर अदृश्ट येता. तांचेर आनी तांच्या इश्टांचेर कसलें अदृश्ट येतलें तें कोण जाणा. बुदवंतांच्यो आनीक थोड्यो म्हणण्यो. ह्यो सकयल्यो बुदवंतांच्यो म्हणण्यो. निती वेळार तोंड पळोवन नीत करप बरें न्हय. जर कोण नोश्ट्यांक तुजें सारकें आसा म्हणटा, ताचेर पर्जा शिराप घालतली आनी राष्ट्रां ताका कंटालो हाडटलीं. पूण जे कोण तांकां नीत मार्गान हाडटात तांकां भोवमान मेळटलो आनी तांचेर आशिर्वाद आसतलो. प्रमाणीक जबाब दिता ताच्या वोंटांचो उमो घे. उक्त्या मोळार जमनीची बरे भाशेन तयारी कर आनी मागीरूच वच आनी तुजें घर वयर काड. तुज्या शेजाऱ्या आड फटकिरी गवाय दिवं नाका. तुज्या वोंटांनी ताका फसय नाका. म्हाका शेजाऱ्यान वागयला तसो हांव ताका वागयतलों.
अशें म्हणो नाका. जण एकल्याच्या कोण्या प्रमाणे हांव ताका फारीक कोत्तलो. एका आलश्याच्या शेता कडल्यान आनी गिन्यान नासलोल्याच्या दाकांच्या मोळ्या कडल्यान हांव गेलां. जें वाडलोलें तें नोदनेन भरलोलें आनी कांट्यांनी शिरकवलोलें आनी ताचें फातरांचें दुरीग कोसळ्ळोलें. हांवें पळयलां. हें पळयतना हांवें नियाळ केला. हो देखावो पळोवन म्हाका एक पाठ जाला. हांवें म्हज्या भितर म्हणलें, थोडोच वेळ न्हिदतलोय, थोडोच वेळ झेमतलोय, उश्याक हातांची मुण्णय करून आड पडटलोय, तेन्ना तुजेर पारपोळा भाशेन गरिबी. आनी भिकाऱ्या भाशेन दुकोळ वेतलो. देवाचें उतर हें.